नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. लोणावळा लायन पॉयंट लागसार गोंयच्या दोग तरणाट्यांक आयलें मरण. घाटार वळण घेतना कंटेनरान गाडयेक नेटान धपको दिल्ल्यान घडलो भिरांकूळ अपघात. रामा काणकोणकाराच्या हल्लो प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत जेनिटोक निमणे जामीन. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 5 लाख रुपयांच्या बॉन्डार सोडयलो जेनिटोक. सुमार 2 म्हयन्यांनी मेळ्ळो जामीन. मडगांवां आख्या वाठारांतल्या फास्ट फूड सेंटराक लागलो उजो. 25 लाखांचे जाले लुकसाण. शुक्रारा मध्यान रातीची घडणूक. मडगावचे होलसेल नुस्तें मार्केट जाला बुरशेपणाचें साम्राज्य. नुस्तें विक्रेत्यांक आनी थंय येवपी लोकांच्या भलायके कडेन जाला धोको निर्माण. आमी दर वर्सा सोंपो दिवन आमचेर हो अन्याय कित्याक, थळावे मागतात जाप. गोंयची खाशेली आनी वेगळी संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर खासदार विरियाटो फर्नांडिसान संसदेत विधेयक केलें सादर. गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण, कोंकणी भास राखपाची केल्या मागणी. पेडण्यां उगव्या पुरस्कडे वाठारांत धुमाकूळ घाले उपरांत ओमकार हत्तीचो तोरशा प्रवेश. पिकावळींचे आनी गाडयांचे केले बरेच लुकसाण. आता पळयात खबरो विस्तारान. महाराष्ट्र लोणावळ्यात आशिल्ल्या लायन्स पॉयंट लागसार भिरांकूळ अपघात घडलो. कंटेनरान मुखावयल्यान येवपी गोंयचे गाडयेक नेटान धपको दिल्ल्यान गोंयचे दोग तरणाटे मयूर वेंगुर्लेकर वर्सा 24 आनी योगेश सुतार वर्सा 21 ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. पळयात. गोंयांत अपघातांचे सत्र चालूच असताना महाराष्ट्रातल्या लोणावळा वाठारात शेनवारा सकाळी कंटेनर आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात गोंयच्या दोग तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें. मयूर वेंगुर्लेकार वर्सा 24 आनी योगेश सुतार वर्सा 21 अशी मरण आयिल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतल्यान आयिल्ली गाडी लायन्स पॉयंट लागसारच्या ऑल्तावयल्यान वता आसतना वेगान येवपी कंटेनरान मुखारच्या नेटान धपको दिलो. हो धपको इतलो भिरांकूळ आशिल्ल्यान मोटरीचो फुडलो भाग काबार जालो आनी मोटरींतले दोगूय गाडये भितर आडकून पडले आनी गंभीर जखमी जाले. अपघाता उपरांत थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक हे घडणुकेची म्हायती दिली आनी आडकून उरिल्ल्या दोगूय तरणाट्यांक भायर काडले, पूण तो मेरेन तांकां मरण आयिल्लें. या अपघातात ट्रक ड्रायव्हर जखमी जाला. पुलिसांनी दिले म्हायती प्रमाण पोस्टमॉर्टम केले उपरांत दोगांच्यो कुडी कुटुंबाच्या ताब्यात दितले. लोणावळ्याच्या पुलीस स्टेशनात ही केस नोंद जाल्या. तशेंच कंटेनर ड्रायव्हराचेरय कारवाय करतले अशें पुलिसांनी सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत गाजिल्लो सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराचेर केल्ल्या हल्लो प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत जेनिटो कार्दोजाचो निमाणो सशर्त जामीन मंजूर जाला. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 5 लाख रुपयांच्या बॉन्डार तशेंच हेर अटींचेर ताचो जामीन मंजूर केला. पळयात पुराय बातमी. 18 सप्टेंबराक सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराचेर करंजळे वाठारांत दनपारां कांय जाणांनी हल्लो करून ताच्या तोंडाक शेण सारायिल्ले. हो हल्लो पुनर्नियोजीत आसून तातूंत जेनिटोचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलिसांच्या तपासांत उक्ताडार आयिल्ले. उपरांत पुलिशेन जेनिटो सयत 6 जाणांक 21 सप्टेंबराक अटक केल्ली. ताचे उपरांत जेनिटोन जामिना खातीर मेर्शेच्या सत्र न्यायालयांत अर्ज केलो, पूण ताचो जामिनाचो अर्ज न्यायालयान भायर आयिल्लो. ताचे उपरांत जेनिटो न्यायालयीन कस्टडीत आशिल्लो. मजगतीं शेनवारा जेनिटोचो जामीन अर्ज मंजूर करतना मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान कांय अटी घातल्यात. हातूंत कार्दोजाक 5 लाख रुपयांचो बॉन्ड जमा करपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच गरजेच्या अटींचें पालन सक्तीचें केलां. रामा काणकोणकाराचें मारहाण प्रकरण जे 18 सप्टेंबराक दनपारचें जाल्लें आनीक ह्या प्रकरणान पुलिसांनी टोटल 8 जाणांची अटक केल्ली. तातूंत भितर जेनिटो कार्दोजो हो मुखेल आरोपी असो घोशीत केल्लो आनीक तेजी जी अटक आसा ती 22 सप्टेंबराक जाल्ली. आनीक पयलीं ते पुलीस कस्टडीन आशिल्ले, तशेंच पुलीस कस्टडींतल्यान तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन व्हेले. जेन्ना तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन व्हेले तेन्ना मुखेल आरोपी जो आसा जेनिटो कार्दोजो हेणी आपले जे बेल एप्लिकेशन आसा ते कोर्टान मांडलेले आनीक हे जे बेल एप्लिकेशन तेजे खूब वेळा कोर्टान तेका बेल दिवनाशिल्ली आनीक आयज हेतून अपडेट अशी येयल्ली आसा की जेनिटो कार्दोजो जो आसा तेका बेल मेळिल्ली आसा. जेनिटो कार्दोजोक आयज मेर्शे स्पेशल कोर्टान बेल दिल्ली आसा आनीक ही जी बेल आसा ती
₹5 लाख रुपयाच्या बॉन्डा सयत काही ताका कंडिशन्स घातलेली आसा. त्या कंडिशन्साचेर जेनिटो कार्दोजो बेल मेळिल्ली आसा. सो हेचेर रामा काणकोणकर आनी तेचो वकील कितें रिएक्ट करता ते पळय सारकें आसतलें. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मडगांव आखे वाठारांतल्या फास्ट फूड सेंटराक शुक्रारा मध्यान राती 3 सुमार अचकीत उजो लागलो. वायरिंग सांठोवन दवरिल्ले कडधान्य आनी हेर वस्तू उज्यांत लासून गोबर जाले. उजो लागिल्ल्यान सुमार 25 लाखांचें लुकसाण जालें. उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण अजून कळूं ना. Early morning today, 6 तारीख आयज early morning 3:25 आमकां कॉल आयलो. तो अरजीत पै म्हणून तो एक्चुअली तो सन ऑफ दॅट ओनर रघविंदर पै शॉप नंबर 1 तेचे आल्जेना कॉम्प्लेक्सान एक्साइड बॅटरीसाचे थिंगा लागीं आनी फाटल्यान तेजे यशोधन हॉस्पिटल. सो आमकां कॉल केल्ले 3:25 तो इमिजिएटली आमी तेन्ना इफेक्ट केलो आनी उजो कंट्रोलर हाडून पालयलो. ताका एक्चुअली पयलीं खबर ना, ते सगळें ब्लॅक आउट आसलें. इट्स ऑन मेन रोड ब्लॅक आउट आशिल्लें. ते ओनराक कांय खबर ना. ताका ओनराक कोणें सांगला वचोन इतलो तुमचो धुंवर भायर सरता म्हणून. सो पयलो तो उजो पयलो वेल इन एडवान्स पयलो जायत पयलो 1 वर पयलो पेटोवन जालो. सो ते ओनरान सांगून मागीर ते शॉप ओपन केला. शटर ओपन करून मागीर आमकां कॉल दिला. सो तेरे म्हळ्यार तेंचें सगळें लासलेलें. आमचे पावचे पयलीं तेचो भरपूर पेट घेतालो. जेन्ना तेणें ओपन केलें फ्लॅश ओवर जाता. फ्लॅश ओवर म्हणजे पयलीं हीट मेळ्ळी आनी ती ऑक्सिजनूय जाय आसता. सो इमिजिएटली ते ऑक्सिजन ताका मेळोन तो सगळ्याक आनी पेट केलो. तो उजो जेन्ना तुमी ओपन करून तो दिसता पयलो तितले भाशेन उजो नाशिल्लो. तो मागीर तो ओपन करतरी तो उजो चड जाता. आनी तेजे डीप फ्रीज आसले 5. तुजो डीप फ्रीज 5 आनी बॉटल कुलर आसता ते फ्रीज त्यो 4 आशिल्ल्यो. त्यो म्हणजे हिटीन ते सगळे केले. इन्वर्टर आशिल्लो तेजो बॅकअप इन्वर्टर. मागीर तेजे फ्रुट्स आसले. CCTV कॅमेरा हाडले नो तेय सगळे तेजे आनी फूल इलेक्ट्रीक कनेक्शन तेंचे केल्लें. कित्याक इतली हिटीन ते लॅपटॉप हाडले. लॅपटॉप आमी चोवंक ना म्हणल्यार तो सांगता लॅपटॉप हाडले म्हणून 2 आनी प्रिंटर हाडले म्हणटा तो 3. सो प्रिंटरूय हाडले म्हणटा तेजे लासून गेले. स्टेबलायझर म्हणटा जाल्यार रायस एंड पॅक्ड आयटम सगळे आनी ऑयल ज्यूस तुगेले कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट हाडले ते आनी देन कॅडबेरीज आनी तुगेले ड्राय फ्रुट्स आयस्क्रीम हे सगळे तेजे कितें तो स्टॉक तो हाडलेलो भितर ते इन दॅट पार्टिक्युलर एरिया फायर वॉकर. सो ते सगळे लासून गेले बिकॉज ऑफ हीट. आमचे एक साधारण 3 सुमार कोण तरी आमचे घरा कडेन आयले आनी सांगले की हांगा तुजो पेटला म्हणून. म्हणटकीर आमी रोखडे आयले आनी ते पळयता हिंगा बेश्टे भितर आशिल्लो. भितर जालो आमी शटर ओपन केले पळयलें जाल्यार थंय उजो पेटपाक लागलो बरोसो रोखडो. आनी फायर बरो व्हडलो जालो. व्हडलो जातकीर आमी फायर डिपार्टमेंटाक फोन केलो. सांगले की अशें अशें जालां म्हणून. ते आयले ते येता म्हटलें सगळें जाता जालें ते पावळून गेले सगळे. कितें कितें आशिल्लें तुमगेले भितर? फ्रिजर आशिल्लो आनी आमी ते जनरल स्टोर आशिल्लो आमचो ताजें सगळें सामान ते गेले सादारण एक 25 लाख हें जालें. वेळग्या सत्तरीत रुक्मिणी गावडे हांचे पुराय घर उज्याच्या रेवोड्यात सापडलें. ह्या उज्यात घरातल्या चडशा सामानांचो लासून गोबर जाला. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला आसूं येता असो दुबाव आसा. सध्या वाळपयच्या उजो पालपी दळ आनी थळाव्यांनी उजो आटपान थाडला. घराचे बरेच लुकसाण जाला. पळयात. आमकां पुलीस स्टेशन वाळपय देविदास पर्येकर हांणी फोन केलो की 17:18 फोन केलो. 17:18 मिनटांनी फोन केलो की घराक उजो लागला गांवकर वाडा वेळगे हांगा. इमिजिएटली टर्न आउट केलो आमी येवन पळयता जाल्यार हांगा उजो मेजर आसलो. लोकल ट्राय करताले उजो पालोवपाक पूण तेंचे कडेन मागीर तितली उदक कंटिन्यू नासल्या कारणान ते पॉसिबल जावंक ना. तेंची ट्राय चालू आसली. आमी हांगा पावले पळयलें की उजो पेट्टालो. लॉस आसलो. मेजर फायर जाला तो. लॉस ताका खूब आहा. इस्टिमेट करूंक ना. कसो उजो लागलो अजून कांय आमकां खबर ना. 2 सिलिंडर आसले LPG ते आमी सेफली भायर काडल्या. तशें म्हणजे स्पॉट एक तो ऑलरेडी इनटू उज्यांत आसलो एक आनी एक गॅस सिगडी आसलो अटॅच आसलो. दोनूय सेफली भायर काडले आमी. मडगावचे होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या धवत्ती जावन रावला. ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले. पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक? लोकांनी दबाव हाडीसर वाट पळयतात काय दर्यांतलें नुस्तें काबार जालें जाल्यार सुरू करतले? तिडकल्ले थळाव्यांचो प्रस्न.
मडगावचो SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या बुरशेपणाच्या जाळ्यात सापडला. सुमार 6 म्हयने जाले सरकारी पावंड्यार मार्केटाचे उक्तावण जावंक ना, पूण नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय चालूच दवरला. पुराय होलसेल मार्केटा भायर इतली बुरशेपणां पातळ्ळा की विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक नाक तोंड धापून वेव्हार करचो पडटा. संबंदीत खाती सोपो एकठांय करपाक कळाव करिनात, पूण कोयर काडपाक कळाव कित्याक करतात? कोणाकूय मलेरिया डेंग्यू सारकिल्ले दुयेंसांची लागण जाली जाल्यार जबाबदार कोण? आमकां फकत नितळसाण आनी सोप्याचो हिशोब जाय, ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 6 म्हयने जाले आनी 6 म्हयन्यांपासून हो मार्केट ऑफिशियली स्टार्ट जायना. आतां आमगेलो जो चेअरमॅन आहा दाजी, तेका एक मुगेली मेसेज आहा की तुवें हिंगा ह्या जाग्याचेर येवन चोवपा जाय. हिंगा आखो जो मार्केट आहा तो आखे प्लास्टिकान हिंगा ड्रेनेज आहाय तो आखो प्लास्टिकान बोलो आहा आनी हिंगा सॅनिटरी कंडिशन आहाय ती सारकी पाड जालो आहाय. आतां मुगेलो तुका एक क्वेश्चन आहा की फाल्यां पर हिंगा तर लोकांकू सरावंडींग एरियाकू मलेरिया जाली वो डेंगी फिवर जाल म्हण तूं आउटब्रेक जालो जाल्यार हेजो जबाबदारी हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? तूं हेजी जबाबदारी घेतलो हो दाजी आमगेलो चेअरमॅन आहा तो SPDAचो? ना जाल्यार तुमी तरी हिंगाचे सगळे नुस्तेकारां कडेन जे पिकअप ट्रक येताय तेंकोडे कलेक्शन कोताय तुमी. सो हे कलेक्शन केलो आसतना हे पयशे हुंयताय जरी तरी हे जाग्याचेर सॅनिटरी कंडिशन तरी हिंगा क्लिनलीनस तर जायना जाल्यार हे पयशे हुंयताय तेजो तुवें हिसाब दिचो लोकांक. आनी जात तितूले बेगीन म्हणजे आमी आमगेले हिंगा जरी प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय करतले तुम तरी हो तरी क्लीन कोनाय जाल्यार सारखे हिंगा निवडसण दोनाय जाल्यार हांव मागोता जात तितूले बेगीन हिंगा तुमी हेजेर हिंगा स्टेप घेवचे हे क्लीन करपाक. मडगावच्या SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केटात कितें ना अशें ना, सगळेंच आसा. हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या नादी लेगीत दाखोवन दिला. पुराय मार्केटात बुरशेपणाचे चित्र पळोवपाक मेळटा. नुस्त्याचे बुरशे उदक साठावला, जाका लागून तातूंत आतां जळारांची पैदास जाला. गटर तर कोयराच्या राशींनी तुंबल्यात. कोणी बारकायेन नदर मारल्यार ताका ओकार जावपाचीच. आता ह्या बुरशेपणाक लागून थंय येवपी लोकांच्या भलायके कडेनय खेळ चल्ला. पूण आनी कितलो तेंप हे अशेंच चलपाचे? मार्केटाचे उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान हे अशें जाल्यार मागीर कितें? संबंदीत खाती ओगी कित्याक? थळावे जाप मागतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. गोंयची खाशेली आनी वेगळी संस्कृताय तिगोवन दवरप आनी गोंयकारांच्या हिताचें रक्षण ह्या 2 मुद्द्याचेर भर दिवन दक्षिण गोंयचे खासदार विरियाटो फर्नांडीस हांणी संसदेत गोंयाक खाशेलो दर्जो दिवचो म्हणून विधेयक सादर केलें. गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण, कोंकणी भास, लोकगितां आनी लोकनाच आनी मूळ गोंयकारांच्या दर्जा विशीं ह्या विधेयकांत मांडलां अशें विरियाटो फर्नांडीस हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो म्हूण लोकसभेत दक्षिण गोंयचे खासदार विरियाटो फर्नांडीस हांणी विधेयक मांडलें. ह्या विधेयकान मांडिल्ले ते मुद्दे ते अशे. दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो हे फाटभुंयेर संसदेत विधेयक मांडलें. गोंयचे दायज, भास, सांस्कृतीक अस्मिताय तिगोवन दवरप, न्हंयो, रानां, दर्यादेग, तळी आनी पारंपारीक शेतकी जमनीची आनी पर्यावरणाची राखण करप, गोंयचे नुस्तेमारी, शेतकार, आदिवासी, कारागीर आनी हेर समाजाच्या लोकांक तेंको दिवप, कोंकणी भाशेचो प्रचार जावप भोव म्हत्वाचो आसा. देवनागरी आनी रोपी लिपीन कोंकणी भाशेचो उपेग करप, राज्यपाल आनी राष्ट्रपती हांकां खाशेलो अधिकार दिवप. 1867च्या नागरी संहितेच्या आधाराचेर गोंयच्या मूळ गोंयकाराची व्याख्या स्पश्ट करची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पिडणेच्या उगव्या पोरसकडे वाठारांत धुमाकूळ घाले उपरांत आतां ओमकार हत्तीन तोरशा वाठारांत प्रवेश केला. तोरशा वाठारांतल्या पिकावळींचे तशेंच गाडयांचे बरेच लुकसाण केल्लें दिश्टी पडटा. पळयात पुराय बातमी. वट्ट 63 दिसांनी ओमकार हत्ती महाराष्ट्राच्यान परतून गोंयांत आयिल्लो. फाटले 4 दीस जाले तांणी उगवे पोरसकडे वाठारांतल्या शेतांचे बरेच लुकसाण केल्ले. तशेंच कांय गाडयांचे लेगीत मोठ्या प्रमाणात लुकसाण तांणी केल्ले.
ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो म्हूण उगवेच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली. आतां शेनवारा हो ओमकार हत्ती तोरशा वाठारांतल्या पिकावळींची नासधूस करतना दिश्टी पडटा. तशेंच तांणी एका कारीचें लुकसाण केल्लें दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर तोरशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. एक उत्कृष्ट पोलीस स्थानक म्हणून दिवचल पुलिशेक देशात 5वी सुवात मेळप ही गर्व आणि अभिमानाची गजाल आसा. अशा उतरांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल पुलिशेची तुस्त केल्या. गुन्यांवांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एके टिमीन केल्ले सर्वे उपरांत देशभरांतली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. बिचोलेचें पुलीस स्टेशन हे 5वें पुलीस स्टेशन ऑल इंडिया लेवलाचेर आयलां. आमचे PI, SP, DYSP आणि पुलीस स्थानकातले सगळे कर्मचारी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्धतीचें काम क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत तेंच्यांनी सातत्यान केलां. क्रायम कंट्रोल करपा खातीर तेंचो खूब म्हत्वाचो रोल आसा आणि पुराय बिचोले तालुका येदो व्हडलो आसतना सुद्दां ते खूब बऱ्या पद्धतीचें काम सातत्यान करता. हांव परत एकदां ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. अँड बींग एज अ चीफ मिनिस्टर आसाच आसा, बट बिचोले पुलीस स्टेशन एज अ तालुका म्हजें म्हाजें पुलीस स्टेशन आसा. त्या बद्दलूय म्हाका गर्व फील जाता की हो खूब बरो पद्धतीचो तांचो भोवमान आसा. हांव पुराय देशांतल्यान 5वें येवप हें आमच्या खातीर खरें म्हणजे व्हड अभिमानाची गजाल आसा. त्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव बिचोले पुलीस स्टेशन आनी तेजे पुराय कर्मचारी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. चापोली काणकोणा वेगान येवपी थार गाडयेचे वॉल्तार नियंत्रण सुटिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातान रोहिश राजेंद्र कुमारपंत हे 24 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार गाडयेंत आशिल्ल्या दिव्या ठाकूर आनी रक्षित राज ह्या बंगळुरूच्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान दोगांयचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. हे चापोळ डॅम आणि डॅमा कडेन ही सगळी वलतां, पण ही सगळी वलतां काडून ते भुरगे रातचे येता. भुरगो अशी वलतां काडून हांगच्यान अशें भरपूर स्पिडीक पूण कळटा कांयच ब्रेकावे उपयोगी ना हे वॉल्ट मिस केलें काडले तांणी काडून नीट आयले सारखे नीट येवन हांगच्यान सरळ गेले आनी लास्ट मागीर तळप आहा त्या तळपावर मारली तांणी गाडी. त्या तळपावरून गाडी मारली आणि तो सामको एक्सपर्ट तेन्ना गेलो एक्सपर्ट जालो. पुलीस सांगले इस्मान की सेल्फ एक्सिडेंट हो हे न्ही कोणे मारलो बिलो तशें काय नाही. आनी मागीर कितें जालें भितर हातूंत भितर हे वतार सामको भारायली गाडी तेगेली अशी डायरेक्ट अशें गेलो वयल्यान आनी हो फातर फोडून ताणें सामको मुखार ते तळपा मारली. मारून ते धपक्याक एक तो भुरगो गेलो रोहिश राजेंद्र कुमारपंत हो भुरगो राजबागांतलो. आनी हो स्पॉट कितें जाला चापोळ डॅम म्हणल्यार जे तवनास भुरगे मुस्तपण करपाक जावं कसले पिवपाक खावपाक कितें आणि ती संबंध करपाक हे सगळे हांगाच उरता जाणां चड म्हण पुलिशेन हाजी लक्ष मारपाक चापोळ डॅमाची नाल्यार आतां पळयता जाल्यार आख्खे थंयच्यान डॅमार सगळे भोंवतणी पळय कितले बियरी बाटले कितले सिगरेटी पाकिटां आनी कितें कितें पडलें आतां कळना म्हणून सगळें पळया तुमी. आज सकाळी 3:30 वरांचेर 3-3:30 यांच्या दरम्यान चापोली डॅमार येवपी एक थार ही गाडी त्या गाडी फास्ट आसले कारणान ताजो ताबू तुटलो स्टेरिंगा वयलो आणि ती गाडी डायरेक्ट येवन ह्या फातराक हे सगळे काढून फातरां आपटली. भितर एक चली आणि एक चलो बायल किंवा चलो हे अजून कळपाक शक्य जालें ना. आणि हो भुरगो ह्या भुरग्याचें नांव आसा रोहिश राजेंद्र कुमारपंत कुटुंबातलो तेंचो भुरगो एकमेव भुरगो. तांचे घरान आनी चली भुरगीं ना चली आसा चली भुरगीं ना अशें ते म्हणटा. पूण एकमेव भुरगो जो कमावता भुरगो ज्या भुरग्याक राजेंद्र हो ताजो बापूय ह्या संवसाराक ना अशें आसतना एकमेव भुरगो राती सकाळी फुडें 3:30 वरांचेर गेल्ल्यान सबंद गांवान दुख्खाचें एक सावट पसरला. सगळे लोक हळहळ व्यक्त करतात. आणि आयच्या ह्या एक्सिडेंटान दाखोवन दिला सकाळ फुडें 3:30 वरांचेर 3 वरांचेर जो एक्सिडेंट जाता खंय तरी चापोली डॅमाचेर लोक जे येतात तांणी खंय तरी आपल्याल्या स्पिडीक खंय तरी
हें दवरपा जाय, स्पिडीचेर कंट्रोल दवरपा जाय. हो स्पिडीचेर कंट्रोल नासल्यान हो एक आकांताचो एक्सिडेंट जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर सुविरू कुमार. काणकोण खोला वाठारांतल्या जयेश पागी हांचे अपहरण करपाचो यत्न तेलंगणाच्या कथीत पुलिसांनी केलो. ह्या प्रकरणा खातीर काणकोण म्हालात बोवाळ पडलो. ह्या बोवाळा उपरांत काणकोणच्या पागी समाजाच्या लोकांनी वचून पुलीस स्टेशनात पुलिसांक घेराव घालो. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली, नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जयेश पागी हांचो खोला पंचायत वाठारांत दर्यादेगेर पर्यटनाचो वेवसाय आसून तातूंत तेलंगणाचे कांय वेवसायीक भागीदार आसात. त्या भागीदारीत कांय कारणां खातीर व्यत्यय आयिल्ल्यान तांणी तेलंगणांतल्या इश्टांक काणकोणा आपयले. तातूंतले कांय जाण तेलंगणाचे पुलीस आशिल्ले. जयेश पागीक गाडयेंतल्यान घेवन वतना थळाव्यांनी तांकां आडायले. उपरांत थळाव्यांनी जयेशाची सुटका केली. ह्या बोवाळा उपरांत अखिल गोंय क्षत्रीय पागी समाजाचे पदाधिकारी आनी समाजभावांनी काणकोण पुलीस स्टेशनात वचून पुलिसांक घेराव घातलो. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली, नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. पार्टनरशिप धंदो करतालो 8 वर्स हळूहळू थिंग इलिगॅलिटी जावपा लागली. म्हाका सांगून म्हणल्यार इलिगॅलिटी जावपा लागली, CRZ वायलेशन जावपा लागले. प्लस थिंग इलेक्ट्रिसिटी 1-2-3 किलोमीटर पयस व्हरून ती घेवन गेलाय थिंग. हांव ते सदां बोवाळ मारता ते करपा नाका, कित्याक लोकां ते आमकां लोकां कडेन गांवच्या लोकां कडेन आमकां खेळपाक गरज ना म्हणून हळूहळू ते परत हांवें सोडलें. म्हाका नाका म्हूण सोडलें म्हणटकीर तो तेका येयलो तें इगो प्रॉब्लेम. मागीर फॉल्स एलिगेशन घालून आज ते कितें तरी पुलीस हाडून बदनाम करपाक प्रयत्न केलो. इतल्यान मागीर कितें जालें थंय? ते येयले त्या पुलिसांक कळ्ळें ते फॉल्स एलिगेशन म्हणून सगळें कळ्ळें तेमकां. तर ते आपूण तेमी सॉरी म्हणून हें केलें आतां ते फॉल्स एलिगेशन. इवन हांवें मागीर मोबायल तेमकां म्हणला कोणा हांवें कॉल केला कितें केला ते डिटेल घे म्हणलें तर नाका म्हणटा. ते म्हणटा मागीर कोणा कडेन व्हिडिओ जाग्याचेर कितें जालें? मागीर कितें हांवें सोडलें, म्हाका नाका म्हणून सोडलें. ना मागीर कितें जालें? तुका उबारून व्हरपाक गेलें उबारून व्हरपाक गेल्ले मागीर ते गांव भाव येयलो प्लस गांवचे लोक येयले सगळे. तेमी तेका मागीर सगळ्यान धरून मागीर पुलिसांक फोन करून पुलिसा कडेन दिलो. आतां कितें सांगला पुलिसांन? पुलिसान आमगे पुलिसांन कितें सांगला? आमगे पुलीस जालो फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आपण करतो म्हणून. तुमी कितें मागता ते? हांव तेच मागता असले आमचे कडेन गोंयच्या लोकां कडेन जावपा जायना परत. हे खंयचे तरी लोक येवन आमकां कॉन्फिडन्साक घेवन लास्ट हे असले जावपा नाका परत. आनी पुलिसान मातशें तेंचेर हें धरचें मातशें. They just want to go fine and they cannot directly arrest him. What they intend to do was directly take him or arrest him. The under the section delay. What are the under? I don't want to reveal this because it is the police to reveal. The section actually they have to only serve him on notice. They cannot pick him up and put him in the car and take him somewhere. Notice serve करपाली. So that was a fault mistake. Upon PSI, upon police, everything. The notice that serve करपाचे on that notice he has to whatever has to be taken. He will take the proper law की the post आहे आता कदा सांगतो की तो नंतर करपा जाले. But without serving the notice, just picking and putting in the car, which is totally wrong. आणि सगळे पुलीस आसा तितू काय आनी कोण लोक? ना तितून एक 3 जाण पुलीस आहे आणि एक लोक पयली तो हे हॉटलार काम करता तो भुरगो दाखोवपा तेम त्या काळा. So that means this person putting false allegation in conspiracy केल्या. No, kidnapping began because of misunderstanding. Team had come from Telangana, a police team had come from Telangana, and there was an FIR against one person from Pala village. And during the investigation, they were asking him to accompany them. So there was a misunderstanding. People thought that since they are in civil clothes, some group of people have come to abduct somebody. So then they were brought to the police station. The villagers have been explained what is the actual issue, and now the situation is under control. कित्या खातीर व्हरपाक खंयची क्रायमा खातीर व्हरपाक? Crime is registered in Telangana at Cyberabad police station. A team from Telangana had come to Kankon in search of an accused who is named in the FIR. That further details I cannot divulge to you at this point of time. But we have checked the papers, we have checked the documents, we have checked their in that state they have a outstation passport system where the police, when they go for outstation investigation, they give them the proper authority letters. Everything has been checked. Plus myself and my seniors have spoken to the officers in Telangana and everything is clear. गोमंतक टीव्ही खातीर खोला काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. सालेली वाठारांत स्टेपिन बार्रा कडेन अचकीत एक धांवते दुचाकीचेर झाडाची खानी पडली. हातूंत दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केलो. दुचाकीचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें.
ही घडणूक सकाळी सुमार 7 वरांचेर घडली. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर राज्य कर्मचारी निवड आयोगा वतीन सुमार 230 पदां खातीर भरती जातली. हातूंत 30 तलाठी, 46 लॅब सहाय्यक, 26 पंचायत सचिव, 17 लॅब तंत्रज्ञ, 12 खाते लिपीक, 12 वरिष्ठ लिपीक, 27 तपासक आनी हेर पदांचो आस्पाव आसा. हाचे खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर मेरेन आसतली. सगळे अर्ज फकत ऑनलायन घेतले. देखून हेर खंयचेच पद्दतीन अर्ज करपाक मेळचे ना अशी माहिती आयोगान दिली. ह्या भरतीक लागून आचारसंहितेचें उल्लंघन जावचें ना अशें स्पश्टीकरण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.